चिखली वास्को हांगसरल्या श्री नरसिंहा सांतेरी संस्थानाचो 15वो वर्धापन दीस शेनवारा आनी आयतार अशे 2 दीस चलतालो। श्री नरसिंहा सांतेरी संस्थानाच्या वर्धापन दिसा निमतान 2 दीस साबार धार्मीक विधी चलताल्यो। आयतारा रातीक संस्थानाच्या भक्तां कडल्यान दिवजांचो कार्यक्रम जालो। देवीचो जो वर्धापन दीस आसा, जेन्ना आमी देवी स्थापना करता, स्थापना केल्या उपरांत त्या देवीची आठवण करपाक जाय, तेजे करपाक जाय, आमी देवीची स्थापना वर्धापन करता। पयल्या दिसा प्रथम पासून दुसरे पर्यंत शुद्ध महाशुद्ध प्रतिभा जावन दिल्या पर्यंत पयल्या दिसा देवीचे सगळे गणपती पर्यंत देवीचे अभिषेक, तेची जी कितें कार्य ती कार्य करता। दुसरे दिसा देवीच्या वर्धापन निमित्त नवचंडी हवन आसता। नवचंडी हवन केल्या उपरांत देवीच्या प्राकारांची जी कितें पिडा आसा ती पिडा परिहार जावन हवन मंत्राद्वारा हवन जावन सगळे नश्ट जाता। ते केल्या उपरांत देवीक तेज येता। तेज्या उपरांत सगळ्या लोकांची कामां जाता। तशेंच संपूर्ण देवी कडेन दगड रुपान सेवा करता। केल्या उपरांत त्या देवीचें सगळें महत्व वाडता। अशें रूपान देवीची कळा वाडता। ते सगळें केल्या उपरांत पंचायतांक अभिषेक नैवेद्य करून फुडें देवस्थानाची जावन तशें रूपान सगळे भक्तगण लोक येतात, प्रसाद पाणी करतात, तशेंच संपूर्ण भजन करतात, आरती पूजन करतात। अशा रूपान हे सगळें आमी करतात। कार्यक्रम जाता वर्धापन दिनाक तो कशा तरेन मनयतात? हो आमी दनपारां सकाळच्यान चालू करतात आनी बायलो सगळे उपासय करतात। आनी हो उपास दिवजां पेटयले नंतर ती जळयले नंतर देवीक देवळाक 5 फेरे मारतात। आनी 5 फेरे मारले नंतर ती आमी होमकुंडान त्यो वाती सगळ्यो तितून घालतात आनी त्यो जाळतात। पूण तो पर्यंत 5 फेरे हे आमी कंटिन्युएशन करतात। म्हणजे ते आमी मेजताय बीन ताका ढोल तासो वाजोवन ही दिवजां आमी 5 फेऱ्यो हांगा कंप्लीट करतात। ती बरोबर रातच्या 12 सवा 12 पर्यंत चलता। 11 सुरू करतात आनी सवा 12 पर्यंत ह्यो फेऱ्यो चालू आसतात। ते जाल्या नंतर आमी ह्या कार्यक्रमाची सांगता एक